त्याम एक जावन जमल्या आमी घरा देवाच्या उंडो वायन रुपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेर आयल्या आमी जेवणा सोम्याच्या सोम्या जेजू थंय एक मोठ्या बांदान मोगाच्या सोम्याचे जेवण बलिदान सर्गीचे पवित्रकाळ दिता समाधान सोम्याचे मरण जिविता कारण पुनर् जीवन पण बरवशा सोम्याक दिन वाजताना कुरपेन सरामी वाडकाव ताका वाकणटाना अतलिकीनात एक पडटा मागून घेवया ताचे पवित्र सर्गीचे भेसाव जोडूच्या कायती जावया ताचे ताव साल्वासाव सोम्याचे जेवण बलिदान सर्गीचे पवित्रकाळ दिता समाधान सोम्याचे मरण जिविता कारण पुनर् जीवन पण बरवशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो जेजूच्या पुण्या जीवनपणाच्या या वर्त्या दिसा एक कुटाम जावन जेजूच्या कुडी रक्ताची दबाजीक परब संभ्रमूंक आमी संगता जमल्या. आयची देवस्तुती जेजू बरी उधार मनाचे जावन आमकांच हेरांक दिवंक उलो दिता. एवकरीस जेजून आमकां दिल्लें मोलादीक दायज. जेजूच्या कुडी आनी रक्ताचें पेस्त पापा उर्बानान 1264 इस्वेंत पुवी सभेन संभ्रमूंक सुरवात केलें. आज हें पेस्त आमी संभ्रमतना जेजूच्या जिवितांतावन प्रेरीत जावन सेवा दिवचे समुदाय रुपीत करूंक आदार मागया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या देवस्तुतेचो स्तोत्र 80 वाक्य 17 म्हणटागी पोस्ट गोवान हांवें तुमकां पोसलीं, कटपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी केली. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची दबाजीक परब आचरण करूंक आमी हांगासर जमल्या. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक जेजूक आमकां दिलो म्हणून सांजू वांजेलिस्ट अध्याय 3 आवज 16 सांगता. आनी जेजून आमचो इतलो मोग केलो की आमचो फ्रांसिस्कान सेंट बोनावेंचर म्हणल्या प्रमाणे कुर्सार आपणाची पर्स वा बॅग उक्तें करन फाटल्या आनी हातांच्या आनी येवंक आसच्या मनशा कुळाच्या पातकां खातीर रगात वरयला, कूड मोडल्या. जेजून ताच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं आमची आत्मीक पोशण केलां. आनी तें जाल्ल्यान आज तस जेजू क्रिस्ताक अर्गां दिवचें वाजबी जावन आसा आनी आमचो हर एकल्याचो कायदो जावन आसा. पयल्या कुमगारांतावन आज पर्यंत मरता वरे पर्यंत आमी पवित्र एवकारिस्त आमी सेवतां.
त्याच जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ता वरवीं आमी पोशीत जाता. पवित्र एवकारिस्तांत आमकां व्हरतो मान गौरव अभिमान आसा. आनी आज ही भोव पवित्र कुडी रक्ताची महापरब आमी आचरण करता आसतना आनीक सडीत मापान त्या कुंभारा थंय पवित्र एवकारिस्त थंय मिसा त्या बलिदाना थंय आमचो गौरव आमची भक्त आनी भावार्थ सोडून दी. आनी त्याच जेजू क्रिस्तान दिल्ले मांस आनी रगात पवित्र कुंभार सदांच पातका विने सेवंक जाय जाल्ली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना आज आमी एकली पातकी जावन आसा. कुमसाच्या सक्रामेंता मुखान देवान आमचे पातकां बक्षिल्ल्यान जाल्यार पोता अनेक पोटी पातकांची करी दुजंग सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सोबरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उपरांत सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच सांगपी सगळ्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदोदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिवितांत सांबाळून. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. महिमा 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 देवा हो सगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सगळीच्या राया सर्वोदेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वखणटा. सोमियाची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसताय. आमचे मागणे मानून घे. नित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सौम्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवंदरा तुझ्या कश्टा मरणाच्या उडासावो अजपांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची
तान आनी बूक आमच्या काळजांनी वाडय, अशें तुजें सोडवनाचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक भरूं. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता. जेजू तो बापा सोबय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सालोमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्राहमाक उंडो आनी दाकांसरो हाडून आयले आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव सर्गा संवसाराचो रचणार अब्राहमाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सदैव जावं परमोन्नत देव, ताणें तुज्या दुस्मनाक तुजे आधीन दिल्यान. आनी अब्राहमान आपणे स्वाधीन केल्ल्या चोर वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्किसेदेकाक दिलो. देवाचें उतर हें. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सजनाक यासा. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यास. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगले, बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडव कर्ण तुज्या वैरीक, तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यास. तुज्या रजवडकेची पदवी सियोनांत आवून सर्वेस्पर तुका दितलो म्हणून तुज्या दुस्माना वयर राजवट चलय. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यास. पवित्र तळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजां संतोषान तुज्या सेवेक लागतेली. फांत्याच्या दोवा बरी हांव तुका जल्म दितलो. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यास. सर्वेस्परान सपो दिला, दिल्ले उतार तो बदल सोना. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यासा. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यास. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यास. दुसरें वाचप. सांव पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें. भावा भयणीनो, जें कितें सुम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सुम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत दिवची, हें म्हज्या उडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी काल्स पियेतात तितले पावटी सुम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतले आहात. देवाचें उतर हें.
देवाचे गोड उपकार. उभी राहूया. Alleluia, 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 Alleluia. होस्तो सर्गीत हांव देवण आयलोलो जिवो उंडो म्हणटा सोमी हो उंडो खाता तो ससनाक येतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. साम लोकांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्थ. महिमा तुका सौम्या. जेजू देवाच्या राजा विशयंत लोकां लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. तितल्या सांज जायत आयली. 12 जाण धर्मदूताचे सच येवन म्हणाले, आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसाव. देखून लोकां आमी हांगतून धाडून सोड. भोंवतणीच्या हळड्यांनी आनी बाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदूं. जेजून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां कांय पणी खावंक दिया. सिसांनी ताका जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 मास्टर शिवाय कांयच आमचे लागीं ना. ना जाल्यार आमी वचून ह्या जाम्याक म्हणो खाण मोलाक घे जाय जालें. दादलेच सोडून 5,000 जातेत म्हणयत. तवळ जेजून आपल्या सिसांक सांगलें, लोकांक सुमार 50 पंक्ती घालून बसया. ताणें तशेंच केलें आनी सगळ्यांक बसयलीं. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हाती घेतल्यो. सर्गाक दीस लावन आर्गां दिलीं आनी उंडे म्हूण लोकांक वांटोवंक सिसा लागीं दिले. लोक सक्कड खावन दोदोशी जालो. सडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दाली जातीत ते ताणें बन काडले. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे. वाखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमकां हर एकल्याक हांव मागतां. तशेंच जेजूच्या भोव पवयत कुडी रक्ताच्या ह्या महापर्बेचे उल्हास तुमकां हांव पाठयतां. तिमोथी डॉलन मोन्सिग्नोर आनी हे बूक बरयल्लो द प्रिस्ट फॉर द 3rd मिलेनियम. आनी ह्या बुकांत घडिल्लें एक गडीत तो विवार दिता. हें गडीत जावन आसलें जापानाचे थोडे ट्युरिस्ट रोमांत आसलेल्या सान पेद्रोच्या बाजिलिका पळोवंक वेतात. आनी ती रोमांतली फामाद सोबीत मजबूत तरान बांदिल्ली ती सान पेद्रोची बाजिलिका सोबीत दिसता. तुमी पिंतुरा पळयला जावं पळय गेल्यार जावं पुरो. आनी ह्या जपनीज लोकांक ह्या बाजिलिका विशयान एक ट्युरिस्ट गायड जावन एक सेमिनारिस्ट तांकां ते भोंवतणी भोवंक व्हरतलो. गायडेड टूर म्हणटात आमी. आनी तुमी जाणात हे जापान देश असो लोक तो कॅथोलीक जावन आसलो, क्रिस्तांव न्हय जावन आसलो. तें जाल्यार तांकां आमच्या क्रिस्तांव समर्थ विशयान सक्रामेंता विशयान कांयच कळीत नासलें. आनी वो सेमिनारिस्ट त्या सान पेद्रोच्या बाजिलिकांत आतां आसलें दुसरें पिंतुरां, पेंटिंग्स, आर्किटेक्ट पुरा दाखोवन येवन अखेरेक पवित्र सक्रामेंताच्या त्या कोपेलाक ते येतात. आनी ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या कोपेला विशयान ती तांकां तो सांगता. आनी सांगून जाल्या उपरांत तो जोमो ग्रूप भायर येतना तांचे मदें आसलो एक प्रायस्त दादलो. ताणें ह्या सेमिनारिस्ताक एक सवाल केलें, तुमी इतलें बरें करून विवारसिल्लें पूण म्हाका ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या कोपेला विशयान म्हाका अर्थ जावना आनी इल्लो चड विवार दितात गी. आनी त्या ब्रदरान सेमिनारिस्तान त्या पवित्र सक्रामेंता विशयांत सांगल्या उपरांत तो म्हणालो, ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांतर हांगाच आसलें तें पेंटींग, ती पिंतुरां, तें आर्किटेक्ट कांयच न्ही. ह्या पवित्र सक्रामेंताक सबस्टिट्यूट करून कोणानच जायना. एक वर्तो सक्रामेंत जावन आसा जेजूची कूड आनी रगात आमकां कान जावन दिवचें. जुलयाची 28 तारीख 2014 सगळ्या संवसारांत दुखां गोळो मेळ्ळ्या बरी उडास काडलो खराळ दीस तो. पयले माजूस जावन 100 वर्सां जाल्लीं.
आनी हे पयले महाझूज सुरू जाल्ल्या वेळार झुजच्या खातीर सबार रैत तांचें काम सोडून वावर करचें सोडून झुजाक भरती जाले आनी झुजाक भरती जाल्ल्या वरवीं खानाची पिवनाची उणेंपण पडलें आनी 100 वर्सां जाल्या उपरांत 2014-20 3 वर्सां 2017-20 रशियांत लेनिनान द रशियन रेवोल्युशन म्हणून सुरू केलें आनी ताणें हें रशियन रेवोल्युशन सुरू करतना क्रांती सुरू करतना तो चुनाव जिखच्या खातीर ताणें एक ताचे थंय एक गोल आसलो ध्येय आसलो ब्रेड लँड अँड पीस उंडो सुवात जागो आनी समाधान एखादा आमी सुनायल्या तुमकां उंडो दिता काण दिता जागो दिता रावोंक आनी तुमकां समाधान मेळचलें चुनाव जिखच्या खातीर आमी पळयलां आमच्या राज्यांत आमच्या मंगळुरांत आमच्या भारत देशांत ओ भायल्या गांवांती दुसऱ्या तराचें एक तराचें तंत्र सूत्र उपाय सुतात चुनावाक रावुल्ले ते स्पर्धेक जावं पुरो अम्मा कॅन्टीन जावं पुरो इंदिरा कॅन्टीन वा दुसरें कॅन्टीन ₹1 1 किलो तांदूळ वा इडली तशें दुसरें आनी लोकांक आपणाची बूक थांबोवंक लोक धांवून मुखार वता महात्मा गांधी म्हणलें उतरां एखादा वेळा देव आमकां दिश्टी पडा जाल्यार तो उंड्याच्या रुपांत दिश्टी पडटा कित्याक आमकां उंड हर एकल्यांक जाय दिसपडतो ग्रास आमकां हर एकल्याक जाय तेन्ना जेजूनच आमच्या बापा म्हणल्यार मागणान आमकां शिकयला आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी मोगेच्या भावन आनी भयणीनो द कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च नंबर 1324 अशें सांगता की द युकरिस्ट इज द सोर्स अँड समिट ऑफ अ क्रिश्चन कॅथलीक लायफ पवित्र येवकारिस्त आमच्या क्रिस्तांव समर्थीचो एक शिखर आनी एक उगम आनी शिखर जावन आसा मदर तेरेसा म्हणलें उतरां कशें झाडां न्हंयच्या तडीर उदकाच्या तडीर आसलीं झाडां केन्नाय जिवान बरोवन पांचवी आसतात गी तसो म्हजो जीव येवकारिस्ता क्रिस्ता वरवीं म्हजो जीव भरपूर तरान जिवन आसा पाद्रे पियो आमचो कापुचीन सांतान म्हणलें उतरां Even if the sun does not rise, no problem, the world can go on. But if there is no Eucharist in my life cannot go on. सूर्य उद येना जाल्यार प्रकृती मुंदस वचोंक पुरो जायना स्वाभावीक नियम पूण तें ना जाल्यार व्हडना पूण म्हज्या जिणेंत पवित्र येवकारिस्त पवित्र कुंभार ना जाल्यार म्हजी जिणी मेल्ल्या बरेत आत्मी जिणी ती मेल्ल्या बरेत पापसाई पियूस दाव्यान म्हणलीं उतरां एका दाळार आंज बुडवो आनी पाद्राप वा आंज बुडवे आज आमचे वेळ तांकां इल्लो मोसोर जावंक पुरो कित्याक आंज बुडव्यान केवल देवाक जेजू क्रिस्ताक देवाक पळयले मात्र पूण आमी जेजूक आपडूंक सोडटा आमी जेजूक सेवता आनी तेन्ना सांत फ्रांसीस आसीस म्हणटलो की एका दाड्या पाद्रापांनी एक आंज बुडवो म्हाका मुखार मेळत जाल्यार हांव पयलें दिंबेर पडोवन त्या याजकाच्या हातांत उमो घेता कित्याक एक आंज बुडवो देवाचो प्रतिनिधी मात्र पूण एक याजक तोच पवित्र उंडो आनी तेचो वायन पवित्र करून जेजूची कूड आनी रगा जावन आमकां वांडटा तेन्ना तो ताचें उमो घेता आनी तो म्हणटा एक याजक जावन आसा आनी एक क्रिस्त आयच्या त्या श्लोकांत आमी आयकलें स्तोत्रांत तूं जावन आसा याजक मेल्किसेदेक वर्ग असो ससनाच्या ससनाक मोगाच्या भावन आनी भयणीनो पवित्र येवकारिस्ताची ही परब आमी आचरण करता आसतना पवित्र त्रिंदळेचो मिस्तेर आमी परच्या आयतारा आमी नियाळ्ळो ह्या पवित्र त्रिंदळेचो मिस्तेर जावन असो व्हडलो मिस्तेर आमच्या क्रिस्तांव कातोलीक समर्थीन आनी हाच्या उपरांत दुसरो मिस्तेर भोव कश्टाचो मिस्तेर आमकां अर्थ जावंक आमच्या मोतीक आमच्या चिन्नाक मेळना तुल्लो तो जावन आसा भोव पवित्र कुडी रक्ताचो मिस्तेर कॉर्पूस क्रिस्ती वा येवकारिस्ताचो कशें
तो उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत जाता. आमी बावार्थी लोक आमी पाती येता, नमस्कार करता, आराधन आमी करता. खंयसर आमी कुंभार पडल्यार आमी विंचून परतून आमी पाटी दवरता. कोणी म्हणी पवित्र अवमान केले आमकां बेजार जाता, सिंतिमेंतां आमचे उबाळटात. कित्याक आमकां भावार्थ आसा. वो एक व्हरतो मिस्तेर कसो तो मिस्तेर आमकां अर्थ जावंक साध्य आसा. जेजूच्या काळार जेजून सांगलें उतरां आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें वा आमी स्तोत्रांत आमी आयकलें, हांव जावन आसा जिवंत उंडो सर्गांतां देंवोन आयिल्लो. सांजो अध्याय 6 ओळ 1:1 सर्गिंतां देंवोन आयिल्लो जिवंत उंडो. कोण म्हाका सेवता गी तो मेल्यारय जियेतलो. सांजो अध्याय 6 वाक्य 51 तो म्हणटा, हांवें दिवचें तुमचो उंडो तें मुजेंच मास. कोणी डोनेशन दिल्लें न्ही तें, कोणी स्पॉन्सर्स न्ही. मुजेंच मास, मुजीच कूड लोकां खातीर मोडल्या, मुजेंच रगा तुमच्या खातीर वरयलां. हांवें दिवचें तें कान मुजेंच मास. साकून पळयात कितलो स्वादीक हांव जावन आसा. साकून पळया कितलो स्वादीक सोमी जावन आसा. आनी ही उतरां जेजून सांगल्या वेळार लोकांक अर्थ जावना. वो जुजसो पूत न्ही गी, वो मोरयेचो पूत न्ही गी, वो एक सुतारेचो पूत न्ही गी. आमचे मदें नान गे ताचे भाव आनी भयणी आनी दिवचें कशें. सीसी म्हणाले आमकां कस जाता हें आमकां अर्थ काणगो. आमच्या चिन्नाक आमकां चिंतूंक जायना म्हणून ते सोडून येता आसतना जेजून विचारलें, तुमी सोडून येतात गे म्हाका. आनी तांणी म्हणलें, सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं, आमी कोणा लागीं वचूं. केवल तूं मात्र आमची भूक थांबोवंक शकताय, केवल तूं मात आमची ताण थांबोवंक शकताय. तुजे लागीं आसा उतरां आसा जिविताची. आनी हें तुमी जाणा जाल्यार हो बाबार तुमच्या काळजांत आनी मोतेंत तुमकां रोंबला आनी तुमी हांगासर आयल्यात. तेच जेजू करता हें उतरां आयकून सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं, केवल तुज्या लागीं मात्र आमी येवंक शकता. मोगाच्यान जेजून सांगल्या वेळार तांकां स्विकार कश्ट जाले. आमकांय कश्ट जातात. कोणी मनशाचें मांस करून जियेल्ले नात. पूण हे घडीत घडिल्लें. 1972 इस्वेंत चिलीतान उरुग्वेक उपचें तें विमान ऑक्टोबराच्या 20 आनी 8 तारखेर अँडर्स म्हणल्यार पर्वताक लागून तें भस्म जाता. आनी तातूंत आसले 40 जण मेले म्हणून एक वर्दी जाता. पूण 72 घंट्या उपरांत 3 दिसां उपरांत 16 जावन जिवंत आसात म्हणून ते पाटी आयले. पूण सगळ्यांक अजाप. ते अँडर्स मावंटन थंय येवं पडटा, इतलो स्नो पडटा गे तातूंत कोणाकय जिवंक जायना. एक दुसरें खंयचेंय खाण ना, कांय ना. कशें 3 दीस ते जिवंत उरले. आनी तांणी सांगलें तांचीं बोगणां ते कोण मेल्ले गी तांचें मांस खावन आमी जिवंत रावल्या आनी आमी आयल्या. आमकां पातयेवंक कश्ट जाता. कोणाचें मांस खावंक जाय. तेन्ना जेजून सांगल्या वेळार तो लोकय पातयेवना. कित्याक तो पातयेवन तांकां गोतून नासलें जेजू जावन आसा देवाचो पूत, ताका सक्कड साध्य आसा. मोगाच्या भावांनी आनी भयणी आयची वाचपां आमी व्हरोन पळयल्यार तेच दुसऱ्या वाचपान सांब पावलून पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 हें जावन आसा. नव्या सोल्ल्यांत पवित्र येवकस्ता विशयान बरयल्लें पयलें तें एक विश्लेशण म्हणून येता आमी वांजेलिस्तान बरयल्लें. मागीर सांब पावलूत्र म्हणटा जेजून तो ताका पराधीन करून येच्या त्या राती उंडो घेतलो, देवाक दिन वाचलो, तो मोडलो आनी म्हळें घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमकां खातीर समर्पूंची. घेयात आनी पियात, ही कालसांच्या नव्या सोल्ल्याची रगात तुमचे खातीर व्हरोवचें. हाच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजून केल्लें तें असर हें 5 उंड्याचें आनी 2 मासल्यांचें. जेजूक लोकांची किदाळे बिरमत आसलो. लोक हारी हारीनी जेजूक आयकूंक येतलो. कित्याक लोक जाणा जाल्लो जेजू तांची भूक थांबयता म्हणून. न्ही देवाचो पुत्र म्हणून ते जाणा आसले, पूण भूक थांबयता आमच्या पिडेस्तांक गूण करता म्हूण लोक ताका हारी हारीन आयकूंक आयिल्ल्या वेळार देवाक जेजूकच बिरमत दिसली आनी तांकां कितें म्हणे खावंक दिया म्हळें.
आनी आपोस्तालें म्हणलें आमच्या ते हांगा कितल्या कोयतां हाडचितल्या लोकांक पुना थंयसर आशिल्लो भुरगो 5 सुण्या 2 मासल्यो ताचें थंय आशिल्लें आनी ताणें ताचें तें आशिल्लें तें थोडेंच जेजू मुखार दवरल्या वेळार जेजून आशिर्वादीत केलें पवित्र केलें आनी थंय सडीत मापान सक्कट जेवन आनीक तांचें थंय उरलें. आज आमचें थंय आशिल्लें पुरो आमी मुखारान दवरल्यार तेंचें एक अजाप जावन आसा. आमचे स्वार्थ आमी सोडल्यार तेंचें अजाप जावन आसा आनी जेजू केदाळे अजाप करूंक तयार आसा. गरजेचें आमचें साधन. थॉमस आल्वा एडिसन म्हणटा की देर इज 1% इन्स्पिरेशन आनी 99% पर्स्पिरेशन. देवाचो आदार किदाळय आसा पूण आमचे स्वार्थ सोडून पेल्याच्या सेवे खातीर आमचें तें कितें आसा तें आमी अर्पिल्यार थंयसर अजाप जाता. आनी हें अजाप देवा जेजून केल्लें आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा आमच्या फिरगेजीन आमी वावर करचे कडेन तें घडोवंक साध्य आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पवित्र एवकरिस्tia साक्रामेंत एक व्हडलो साक्रामेंत जावन आसा आनी थोडी घडितान तुमच्या मुखार दवरचें जाल्यार सांत आंतोन पादुवाचो सांत आंतोन ताका एका नास्तिकान एक सवाल केल्लें त्या पवित्र साक्रामेंतान जेजू खरोच आजार आसाय म्हूण तूं म्हाका कशें सांगताय. हांव पाती येना येवच्या आयतारा तूं मीस जाल्या उपरांत तुजो साक्रामेंत हाड आनी हांव म्हजो घोडो हाडटां पळया त्या साक्रामेंतान जेजू आसा गे ना गे म्हूण सांत आंतोन मीस जाल्या उपरांत पवित्र साक्रामेंत काडून गेलो आनी वो रईत नास्तीक त्या घोड्याक एक हप्तो कानस घालनासतना त्या घोड्याक व्हरून गेलो इल्ल्या बात्यांनी व्हरून गेलो आनी सांत आंतोन साक्रामेंत दवरलो ह्या रईतान ताचें घोडो आनी तें बात्यान हाडलें. ताणें चिंतलें हो घोडो पयलें बात्यान खातालो म्हूण कित्याक भूक लागली एक हप्त्यान पूण घोड्यान दी बी मोडून त्या पवित्र साक्रामेंता मान केल्या उपरांत मात्र ताणें कान केलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक सांग क्लारा दमियानोच्या कोपेलान ती आशिल्ल्या वेळार तुज्या भयणी सांगता बायत जावन थोड्या सायरासीन म्हणटा आमी दुसऱ्या धर्माच्यान येवन तांकां एटॅक केल्ल्या वेळार तिणें त्या ल्हानशें जनेल आसा तुमी गेल्यार थंय पळयतात आससींत त्या जनेलांत पवित्र साक्रामेंत दाखयल्ल्या वेळार थंयसर ते दुस्मान एटॅक करूंक आयिल्ले थंयसर धरणी शिमटाले पडले ते. सान रिटा कास्या ते इटलीन ती एक सान रिटाची सँक्च्युरी आसा थंयसर एका विगाराक एक सीक कॉल आयिल्लें पिडेस्त हुशार ना कुंभार जाय म्हूण आनी तो पाद्राप त्या कुंभाराचें एक ल्हान आयदन आसा आमी पिक्स म्हणटा ताका तें मेळना वेळार ताणें ब्रिवेरीन मागनाच्या बुकांत ते कुंभार दोन तो ब्रिवेरी काडून धांवलो पूण ती ब्रिवेरी ओपन करून कुंभार दिता आसतना ती सगळी ब्रिवेरी रक्तान बुडिल्ली जेजूच्या रक्तान आनी जेजूचें ताणें माप मागलें कित्याक खऱ्या त्या आयदनांत ते व्हरून वतल्या खातीर. मोगाच्यानो जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ता विशयान मस्त अजापां घडटात बायल्या गांवांत जावं दी हांगा जावं दी. गरजेचें आज त्या जेजू थंय एवकुरसा जेजू थंय आमचो गौरव आनी मान आमी ताका दी जाय. सान फ्रांसीस आसीस कुंभार काडूंक येता आसतना ताच्या थंय इतली भक्त आशिल्ली की ताका पळयल्ल्याक उरल्यांक की आमकांय कुंभार काणगेया म्हूण भोगताले वर्सां घडटलें काणग्यांतल्यांनी. माता तेरेजा म्हणटा की 1 घंटो त्या पवित्र साक्रामेंता मुखार बसून हांव मागणें करतां आनी हांवें केल्लो तो एक घंट्याची घंट्यो आनी ती सकत म्हाका दिसाची उरलीं 23 वरां समाजाच्या धाकटुल्या थंय निर्गतिका थंय करसूंक म्हाका तस्सो एवकारिस्ता तो जेजू म्हाका कुमोक करता. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो आज आमी कुंभार काणगे येता पूण खंयच्या परिस्थितीन आमी काणगे येता. पयलो कुंभार काणगे येताना कितली बरी दोतोन शिकून इतलें रिहर्सल करून इतली तयारी करून धोबी मुस्तायकी घालून ओत्मो नितळ आसून आमी गेल्या कुमसार जावन पूण आज तो स्पिरीट आमच्या थंय आसा गे तस्सो जेजू क्रिस्त पयल्या कुंभार काणगेलो तस्सो जेजू क्रिस्त परत्यान हर एक दिसा आमच्या काळजांत येता. तो मनोभाव आमच्या थंय आसा गी. भायल्या गांवांत आमी पळयल्यार कुंभाराक येवचो लोक उणें इल्लोसो लोक येता. आमी विचारल्यार तुमी मिसा येतात कित्याक कुंभार काणगे नात. ताणें म्हणचें फादर हांव कुमसार जावं ना. बरें कुमसार जाल्या उपरांत हांव कुंभार काणगे येता. त्या जेजूक त्या पवित्र जेजूक त्या नितळ जेजूक एक मेळिल्ल्या आयदनांत एक मेळिल्ल्या वस्तुरांत
एक मेळिल्ल्या पातकान तो बुडुल्ल्या त्या काळजान म्हाका काणून घेवंक मोडना म्हणटात ती. पूण हांगासर आमी पळयल्यार कुमगारा व्हडली लायन, कुमसाराक ल्हान लायन, एक विपार्यास. आमी बरें करून कुमसार जाल्या उपरांत आमी जेजू काणगे जाय. हर एक पटी कितले अवकाश आमकां मेळटा ते दाडा आमी कुमसार जावया आनी जेजूक आमी काणगेया. तसो जेजू म्हणटा साकोन पळयात, हांव जावन आसा स्वादीक म्हूण आमकां तो राखून आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, इगर्जी गेल्ल्या वेळार, कोपेला गेल्ल्या वेळार, वा तुमी हांगासर रेतेरेक आयिल्ल्या वेळार, पुणशेता गेल्ल्या वेळार आल्तार आसता, सोबीत पवित्र आल्तार, थंयसर येवकारिस्त आमी भेटयता. तसो जेजू क्रिस्त उंड्या आनी रगात आसलें मांस आनी वायन आसलें मांस आनी रगात आमच्या काळजान तो येता. आज आमी वी आर द लिवींग ऑल्टर्स इन आवर फॅमिली, इन आवर सोसायटी, वेर एवर दॅट वी वर्क. आमी जावन आसा जिवंत आल्तार त्याच जेजू क्रिस्ताची. आमच्या कुटुंबांत जावं दी वा खंयसर आमी आसल्या कडेन आमी ती जाय. रेनेरो कांतला मेस्सा कापुचीन सांत आनी मुस्त वर्सां तावन पाप साहेबाक कार्दिनालांक ते रोमन कुरियांत तांकां तो ती शिकोवन दिता मुस्त वर्सां तावन. आनी तो म्हणटा देवान ताची कूड आमच्या हातान घाल्या, आमची जबाब कितें? गॉड हॅज पुट हीज बॉडी इन टू अवर हँड, वॉट इज आवर रिस्पॉन्स? पेद्रो आरोप जेजून पयलो जनरल म्हणटालो, इफ देर इज वन हंग्री स्टमक इन माय पॅरिश, माय युकरिस्ट इज इनकम्प्लीट. एखाद्या बुकेल्ली एक मनीस आसा जाल्यार, व्यक्ती आसा जाल्यार हांवें आचरण कसो तो येवकरिस्ट व्यर्थ जावन आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मार्टीन लुथर किंग ज्युनियर म्हणटालो की वॉट इज द यूज ऑफ डेपॉजिटींग अवर मनी इन क्रोर्स इन द बँक if we are not ready to deposit that money, that food in the hungry stomachs of the society. बँकांत दुडू आमी जमोवंक पुरो, पूण दुबळ्या धाकटुल्यांक त्या पोटाक आमी दिना जाल्यार कितें फायदो? आयच्या दिसाचो वांजेल जेजूस म्हणटा, वेर इज युअर ट्रेजरी देर इज युअर हार्ट. खंयसर आसा तुमचें धन दिरवें, थंयसर आसा तुमचें काळीज. आमचें धन दिरवें जावन आसा तोच पवित्र येवकारिस्त, आनी आमचें काळीज आसा जे तेच येवकारिस्त थंय. जॉन क्रिजॉस्टम सांत म्हणटा की आमी आल्तारेक भांगाराचे वस्तू दिवंक, आल्तारेक भांगाराची आयदनां दिवंक, इगर्जेक डॉनेशन दिवंक आमी किदाळे मुखार आसा. पूण त्या भुकेल्ल्या मनशाक एक उंडो दिवंक, एक इल्लें शीत दिवंक, वा पिवंक इल्लें एक ग्लास उदक दिवंक आमी फाटीं आसा. तांकां तुमी विचार नाकात, तांचे पयलें जतन घेयात, मागीर कितें उरल्यार मागीर येवन इगर्जे दान दियात. इगर्जे दान दिना जाल्यार व्हडना, दुबळ्यांक पयलें बरें करून पळया. कित्याक आमी मरून सरकार येता आसतना आमी व्हरचें तेंच आखेर करता. पयलें तुमी कुमगारा येता आसतना याजक वा ते प्रतिनिधी कुमगार दिता आसतना क्रिस्ताची कूड म्हणटात, आनी आमची जबाब कितें? आमेन म्हणटा आमी. तसो जेजू क्रिस्त आज तुमकां कोण जायनान पळय, कोणा कडेन तुमी लढाय केल्या गे, कोणा बोगसूंक कश्ट जाता गे, तांकां दाखोवन तसो जेजू म्हणटा क्रिस्ताची कूड, म्हजी कूड. आमी तयार रावंक गी आमेन म्हणूंक. एखाद्या आमी तयार आसल्यार खंडीत जावन तो येवकरिस्त क्रिस्त संतोश जातलो. नाजाल्यार आमी मागया त्या येवकरिस्त जेजू लागीं सगळ्यांक बोगसून आमचें तें आसलें आमी वांटून घेवन आमी येवकरिस्ती परजा जावंक, येवकरिस्ती बावर्ती जावंक जाय जाल्यार करपा जेजू लागीं मागया. मोरी आमची माय सदांच आमच्या ह्या यात्रेक पैनांत सांगाता आसून दी. आमेन. उबे रावन आमचो भावार्थ प्रगट उतार या सोतमंता देवाक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी संवलो, आमकां बरी जावन जल्मालो, पोंच बिराला काळ ताणें कसोसलें, ताका कुसा जडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुत्तून जिवन जालो, सर्गाक चडलो, सर्पदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिवन मेल्यांची मुस्तवी करूंक येतलो. सत्मांता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पयस सभेक लोकांचो एकठांय, पातकांचे बक्षाणे, कुडीचे जेवणपण, ससण्याची जिवीत. आमेन. देवा आमच्या मोगाळा बापा, आमी तुका अर्गां दिता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे कुड्यान रगात आमचे खाण आनी पोशण जावन दिल्ल्या खातीर ह्या पवित्र येवकरिस्त थंय आमचो भावार्थ चडय
आनी सडीत मापान आमी आमचो मोग पेल्या ती दाखोवंक जाय जाल्यार कृपा आमी आतां मागून घेवया. सर्गींच्या बापा पवित्र मुखेल्यांनी तांच्या माया मोगाच्या जिविता मुखान हेरांक क्रिस्ता सरशी हाडची बळवंत हातेरांक कर म्हण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी पाळून देशाच्या तशेंच लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणी सेवा भेटोवंक तांकां उदार मौन दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या संद्यांनी एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन येवकरिस्ताचो खरो अर्थ समजून सेवेचो समुदाय बांदून हाडच्याक आदार लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्तांक प्रायस्तांक आनी तांची जतन करच्या समेस्तांक जिणेचो शेवट समजोवंक प्रेरण दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत आसच्या भावा भयणीक तांच्या कामांत भद्रते जिणे संतोष बरी भलायकी आनी कुटुंबाचो पाठिंबो फावो जावं म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी जेजू परी उदार मनाचे जावन आमकांच पेल्याच्या सेवेक समर्पवंक आदार दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजा पावसोत आमी आतां मौनपणी मागया. तशेंच कोणाक आमी मागता म्हूण बसायला लायंगी तांच्या खातीर मागया. मोगळा बापा खऱ्या भावार्थान आमी आमची मागणी जेजू क्रिस्त मुखांत तुज्या लागीं दवरल्या. तुजी खुशी वय जाल्यार हिंसर आमकां फावो कर आनी दी सडीत मापान आमी पळय येवकरिस्ताचो मोग करूंक खरो भावार्थ विश्वास दाखोवंक जाय जाल्यार कृपा तूं आमकां दी. ही प्रार्थना आमी करता जेजू क्रिस्ता मरे पात. आमेन. गोवांचो बुडो दाकांचो वाय बापा तुका भेटयता. क्रिस्ताची कुडी हो बुडो वायन बदलून बापा आमकां दी म्हूण परता. स्वीकार कर बापा हो बुडो वाय. सर्वेस पोरा देवा दिनवासतां तुका उदारपणान तुवें देणी दिल्याय आमकां. देणी सगळी आमची तुका भेटयता. मैपा शांती सगळी स्वीकार कर म्हूण मागता. माया मोगान आमी जियेवंक संवसारांत बापाला बैदये तुजो आधार. गोवांचो बुडो दाकांचो वाय बापा तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कुडीर हो बुडो वायन बदलून बापा आमकां दी म्हूण परता. स्वीकार कर बापा हो बुडो वाय. कर्जा आमची कर तूं कणवळी मोगाळ. करच्याक मोग सर्वांचो कृपा दी सदां काळ. मोगान तुज्या दैवी काळजांची भेटय. नवी उमेद जिणेन सोम्या आमकां लाभय. माया मोगान आमी जियेवंक संवसारांत बापाला बैदयेन तुजो आधार. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान तुरेक देवाक मानतच असलें जावन दिवन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निख्या पुत्रपेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून वो एकवटसो आनी शांतीचो कुणा गोवांचो उडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या खणांचो एक उंडो
आनी जायत्या दाकांचो एकच सोरो आमी करून घेता तशें तीच जेजूची कूड आनी रगाल घेतल्या आम सोमेस्तांसू शांतीन आनी मोगान संपून एक वळ जायसो कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराकय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संवसार सरापर्यांत सोडून असो फळ आमकां मेळच्या जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरनाचो उडास घडोवन दवरलो आपल्या दमदुतां बराबर निमाना जेवणा बसलो तेन्ना जेजून कत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली अशें तो जालो तुका मानता तसले संपूर्ण वाखणेची बली या वर्त्या संस्कारान तूं तुज्या परजे पोसताय आनी तिका पवित्र करताय हे तरेन एकेच प्रितमेच्या सगळ्या मनशाक वेळा एकच भावार्थान तूं उजवाडायताय देखून आमी तुजे कृपेचे गोडसाण साकून पुन्हा जिवान जेजू सारकी जावच्या ह्या वेचे जेवणा वांटो घेवंक लागीं सरता आनी आतां सर्गेच्या दुतां सांगाती प्रितमेचे निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 serdaranso सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मोरान सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोस समर्पूंची तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात
भावार्थ सगळ परगटुया. Gesù melo, Gesù cibon sala, Gesù novian etolo. बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुन्हा चुवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पेद्र पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवानपणाचो बरो सदोर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक पावक आमा सुमेस्तांची दाय कर पूण आमी मागता. अवकार मेरे देवाचे मये संगती बगेम दोन आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असेजो सम फ्रांसीस, सम पाद्र पियो, सम आंतोनी आनी सम क्लारा बरोबर सस्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एक पुनान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमचो दिसपडतो ग्रास सदांच आमकां दी म्हूण आमी देव बापा कडेन जेजून शिकलेल्या त्या मागणे आमी भक्तीपणी आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा असो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुता मुळे आतां आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तेचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्यात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळयात तो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी.
आपणाची कूड आमच्या खातीर ताणें मोडल्या, आपणाचे रगत आमच्या खातीर ताणें वरयला. जेजूच्या ह्या पवित्र कुडेच्या आनी रक्ताच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. म्हाका पळना, पूण तुज्या उदकानच म्हाका भलायकी मेळटली. Cristaso mokto, kosoto atapso, visrum konak saito, mit mirnas lolo, Cristaso mokto. Koune taun kursa puryan moktane kelo, moga so संस्कार ताणे मोगा नामका दिलो. Cristaso mokto. Sumikitlo urdat takultiचे भांडार सर्वांग दिता आदार बक्षुंग सदां तयार रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणे कुर्सार आमचे पासून दिसाक मागता तो सरगार. Cristaso mokto. Cristaso mokto, kosoto atapso, visrum kona zaito, mit menas lolo, Cristaso mokto. Sortaचे तैना दुसऱ्यां सोमात हुस्को हांकारताचे तैना कितलो बडो कालतो आवय सोमोक पोर्यांतचे घाल सोमोकतो थंयसर कोणे येदोळ देखा नासलो मोगतो. Cristaso mokto. Cristaso mokto, kosoto atapso, visrum kona zaito, mit menas lolo, Cristaso mokto. प्रार्थुया. बापा ससना तुज्या दैवीक सुखान वांटो घेवं तूं आमकां पळयताय. तो दीस पावस मैपसान तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या सुत्रावर त्या सुखाची सुफळकुणां जेजूची आमोली कूड आनी रगत तूं आमकां फोव करताय. दिनवाशी काळजां ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतलेल्या आम सोमेस्तांक तुवें बसलेले सस्नीक आनंदाचे जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पद तुमचे सोवे आसूं. निसर पोद्वेदा देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. वापरपाचो दीस देवान आमकां दिल्लो जावन आसा. ह्या दिसा वापरपाची रेतीर आमी मानून हाडली जावन आसा आनी तुमी सर्व ह्या रेतीर आजा जाल्यार त्या रेतीरीन जायते बरें बणू आमी सर्वांक देव करतलो आनी केला म्हणूच आमचे पातयेणी जावन आसा. आमच्या खातीर मागोन वापरपाय तरान समान दिवन देवाची भोव पवित्र वर्त्या बापाच्या मोगांत बरयलो जेजू ताची कूड आनी रगत आमकां कशें ताणें दिल्लें खंयच्या तरान आमी ताचें पवित्रपण सांबाळ्ळें जाय म्हणल्या विशयांत जायतो बरो प्रसंग दिवन आमच्या खातीर मागल्या मनातीक बाप रॉके टिकोना हांकां तुमचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सामान तुमच्या मानाक सकाळीं 10 वरार हरियका मंगळारा आराधन 10:15 मिसाचें बलिदान आनी ताचे उपरांत 9 सामान तोंचे आनी माकोवणी तेलाची माकोवणी हरियका मंगळारा आसा. तुमकां पावट मेळटा तर तुमकां येवंक आमी येवकार मागता तुमकां स्वागत करता आनी प्रत्येक तरान
समान थंयच्या वर्त्या विणवणेन जायती आमची मागणी देवान आयकल्यांत आनी तो आयकत आसा. तशेंच आमचें एक पुणक्षेत्र आसा ल्हानशें, हाचे विशयान तुमकां जायतें सांगलें. ल्हान जाल्यारय ताची अजापां वर्ती जावन आसात आनी हें पुणशेत आमच्या खातीर देवान दवरिल्लें जावन आसा. त्या खातीर ह्या पुणशेतान मंगळारा दीस सांजेर 5 जावन 6 वरां म्हणसर 1 घंटो हांव आसतलों आनी थंय तुमकां हर एकल्याकी येवन मागोवंक अवकाश आसा. एका दोळो तुमकां ब्रेड दान दिवंक आसा. त्या जाग्यार दोन कोण सकडी भक्ती घेतात आमच्या धर्माचे म्हणणी इतर धर्माचे थंय जायते जाण येतात, तांकां व्हरोंक अवकाश आसा. वाती पेटोवच्या खातीर तडबडी थंय मेळनात, त्या देखून थंय वातीचे येवच्यांनी मुखल्या दिसांनी आमी करतलां कशें केरेगट्ट्यांत केल्लें जावन आसा. तेच प्रमाणे तुमकां वाती हर एका दिसा मेळच्या बरी थंयच दवरचें येवजन मुखल्या दिसांनी आमी करता. त्या देखून समान 209 तुमी येवंक तुमकां हांव व्हरतो स्वागत मागता. त्याच प्रमाणे संपाद्रिपेचे वर्ते 9 हर एका दिसा बुधवारा 10:30 वरार आराम जाता आनी 12 वरां भितर तें संपता आराधन. 9 मिसेचें बलिदान सांजेर येतसेंत 5:30 वरार आराधन. 5:45 9 6 वरां मिसेचें बलिदान आसा. ह्या देवस्पणाकी तुमकां आमी व्हरतो स्वागत मागता. मोगाचें न्हू हर एका मंगळारा आनी हर एका बुधवारा सकाळीं 9 वरां जावन हांव वयल्या कोपेलांत आसतलो, हांगा आसतो ना, कित्याक मिसाचें बलिदान आराधणे आसा. तुमकां येवन पयलें मेळोवंक आसा, तुमी मेळचें आनी चड तुमकां कावन्सिलींग जावंक आसा तर हांगा हांव मेळटलो तुमकां. पूण मंगळारा आनी बुधवारा दीस तुमी थंय येवंक तुमची वर्ती कितेंय तुमकां सांगूंक आसा, उलोवंक आसा, ल्हान कावन्सिलींग जावंक आसा, कुमसार जावंक आसा, त्या वेळा आमी थंय आसतलो आनी प्रत्येक तरान त्या दिसांनी हांव थंय आसतलो. तुमकां सर्वांकी बोवा परबायचो दीस मागता. देवाचे विस्तार आशिर्वादा मागता. मोगा संदेश घेवू सौम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता मासार प्राण तुझा पोषण आमचे केला कृपे बेसावानी आमकां तुवें बोरला मोगा संदेश घेवो सौम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता तुझ्या मोगा काळीज आमचे लासता सेवा तुझी करो वरबेल मोकार सरता मोगा संदेश घेवो सौम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता आमकां बरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कुसाचे कृपेन नेवरांका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.